आकाशवाणी पणजी सादर करता रेडिओ वळेरी कलात्मक गोंय. गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कला प्रकारांचेर नदर घालपी कार्यावळ. संशोधन, लेखन आनी प्रस्तुती डॉक्टर साईश देशपांडे. प्रथम नमन गणपते, प्रथम नमन गणपते. नमस्ते आयकोगेलो. हांव डॉक्टर साईश देशपांडे तुमकां येवकार दिता हे वळेरेंत जाचें नांव आसा कलात्मक गोंय. कलात्मक गोंय भाग 7 प्रयोगजीवी कलांची लय. इशानो कलात्मक गोंय हे वळेरेंत आमी जेन्ना उलयतात आमच्या प्रयोगजीवी कलां विशीं तेन्ना आमी लक्षांत घेवपाक जाय की आमी गोंयकार लयबद्ध आसात, तालबद्ध आसात. आमचो रिदम सेन्स खूब डीप म्हणजे संस्कृतीन खोलायेन रुजिल्लो आसा. हे बद्दल माहिती करून घेवया ज्येष्ठ अभ्यासक श्री विनायक बाब खेडेकार हांचे कडल्यान. खेडेकार सर, आमी गोंयकार तालाक सामके पक्के अशें म्हणटात. ह्याच वांगडा आमी पळयतात की आमची जी लय आसा ती मध्य आनी ताचे परस विलंबीत आनी केन्ना केन्ना कांय गजालींनी म्हणजे जर काल्याची जी धुवाळ बीन पळयत जाल्यार अति विलंबीत अशी चलता. हे कित्याक काय? एक म्हळ्यार सदांच गोंयकार सुशेगाद अशी गोंयकाराची नामना आसा. ही सुशेगाद प्रवृत्ती जी आसा ती तो सुशेगादपणा कलेच्या हातूंत कसो आयलो हें पळोवप खुबशें गरजेचें आसतलें अशें म्हाका दिसता. कित्याक तर मनीस ताचे जिणेन जसो वागता ताचे भायर कला म्हणून तो वेगळें कांय थंय नासता. तो ताचे जिणेचो एक भाग जावन आसा. ताका लागून तो जत म्हणटा आसतना ती जत सुद्दां असे 7 जण ऋषी ते तपा बैसले गा, 7 जण ऋषी ते तपा बैसले अशें इतलो तो ठाय लयत म्हणटा. सुवारेक जेन्ना सुरू जाता सुवारी तेन्ना ती सुवारी चंद्रावळ इतले ठाय लयत जाता. तें नमिना आतां भगवंता यादवाच्या राया हो अशें तरी गीत आसलें. तरी अशें म्हणूं येता की हें गीत सुवारेक साथ दिवपाक आसता. सदांच वाद्यां ही गिताक साथ दिता. हांगा हें गीत मात्र सुवारी वाजयतात ताका वाचपाक साथ दिवपाक म्हणून तें गीत थंय आयलां. इतलो ताचो फरक आसा. चवथ ही गोंयकारांची सामकी आवडटी आनी चवथींतल्यो आरती ह्यो गोंया इतले आनी खंयच जातात अशें म्हाका दिसना. विविधता तातूंत. आनी ही गोंयची आनी ही जी चवथींतली आरत आसा हरशीं भायर खंय आमी आयकलें जायत जाल्यार सुख करता दुखारता वार्ता विघ्नाची अशी आर्त येता. पूण जेन्ना ती गोंयच्या एका घरान जेन्ना आर्त म्हणूंक सुरवात करता तेन्ना मात तो सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची वार्ता विघ्नाची नुरवी पुरवी प्रेम नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची इतली ती ठायलयत येता. म्हणजे हो सुशेगादपण जो जिणेंतलो आसा तो कलेच्या क्षेत्रान कलेच्या मळारय तो तसोच सुशेगादपणा आमकां हें दिसता. एक म्हाका सांगचें आसा हातूंत एक आरत गोंयकारांची खाशेली अशी ठाय लयींतली दशावताराची आरत. त्या आरतीची सुरवातच जाता काय ना ती आरतीस प्रेमा जय जय
विठ्ठल पर ब्रह्मा भक्ता संकटी नाना स्वरूपे. इतल्यात ह्या लयीत आतां तारत हें फकत गोंयकाराचें वैशिश्ट्य. खेडेकार सर, प्रयोगजीवी कलेंत समुहाक खूब महत्व मेळ्ळा. आमची जी प्रयोगजीवी नृत्य आसात ते विधी आसूं किंवा विधी नृत्य आसूं किंवा नाट्य विधी आसूं, पूण एकठांय येवन अर्पण करप, दिवप, भेटोवप ही एक विधी किंवा विधीचोच एक भाग अशें आमी समजतात. लोककलांच्या प्रांतात आणि दुसरी महत्वाची खबर म्हळ्यार समूह नृत्य. वो समुहान जें कितें जाता तें 10 जाणांनी एकठांय येवन करूंक जाय. एकटो मनीस हांगा खंयच ना. आनी ताका लागून जशें एके वटेच्यान घुमट शामेळ कांसाळें आसा, तशेंच दुसरे वटेच्यान ढोल तासो कांसाळें आसा. कांय वेळा ताका जगांट साथ दिता. तशेंच तिसरे वटेच्यान घुमट म्हादळें आनी जुन्या काबेजांनी झांज आसा. कांसाळें ना थंय झांज आसा चड करून. आनी ताचे बरोबर एक अजापाची गजाल, गोंयच्या खंयच नाशिल्ली अशी पिल्लूक थंय आसा. बासरी किंवा पावो म्हणुया. आनी ताचेर पिल्लुकेच्या नादारी बोलो लागो म्हण गितांय बी आसात. पूण ती पिल्लूक थंय मेळटा आनी ती पिल्लूक खुबशी म्हत्वाची आसा तांच्या एकूण आविश्करणा मदीं. पुणून एकच गजाल की हांगा समुहान कितें तें सगळें जाता. हांगा एक सुरें अशें कांयच जायना. आमचे ताल प्रकार वैविध्यपूर्ण आणि लयीचो स्थायी भाव हो विलंबीत. 3, 4, 6 आणि 7 मात्रांचो खेळ हो लागीं सगळ्यांच प्रयोगात्मक कलांनी मेळटा. आनी हे मांडप, नाचप, धोलप जाता ते विलंबीत वा मध्य लयींत. द्रुत वा अतिद्रुत लयींतलें सादरीकरण तशें ना. हें हालींच फाटल्या 20-25 वर्सांत आयकूंक येवंक लागलां. हरशी रात जागयतना मांडावयले खेळ रंगतात ते ठाय लयीन सौंदर्याची अनुभूती दीत. आनी हीच आसा गोंयच्या प्रयोगजीवी कलां वरवीं जावपी रसनिश्पत्तीची विशेशताय. दिनगे बहिणी गोठ्यांतली गाय तुरी. दिनगे बहिणी गोठ्यांतली गाय तुरी. वाग शिवा येऊन बनवा खाऊन रे दाशी. वाग शिवा येऊन बनवा खाऊन रे दाशी. दान पुण्य केले बनवाया रथ जाईन. दान पुण्य केले बनवाया रथ जाईन. दिनगे बहिणी थाली निघे तामण. दिनगे बहिणी थाली निघे तामण. ऐकबेनो, कलात्मक गोंय हे वळेरीचो हो आशिल्लो आयचो वांटो. प्रयोगजीवी कलांची लय. गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजीवी कलां विशीं म्हळ्यारूच गोवन फोक अँड ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स हांचे विशीं अदीक म्हायती करून घेवपाक आयकूंक रावात. फुडले सप्तकांत हेच दिसा आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान ही कार्यावळ कलात्मक गोंय. आनी ह्या कलात्मक गोंयच्या भोंवडेर तुमचे वांगडा आसतलो हांव डॉक्टर साईश देशपांडे. नमस्कार. गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजीवी कला प्रकारांचेर नदर घालपी कार्यावळ कलात्मक गोंय तुमी निकतीच आयकली. संशोधन, लेखन आनी प्रस्तुती डॉक्टर
साईश देशपांडे हांची आशिल्ली. ही आकाशवाणी पणजी केंद्राची निर्मिती.